शिगम्या निमतान राज्यातले युवक दीस रात कष्ट घेऊन व्हडा उमेदीन चित्रा तयार करतात। पण ही चित्रा खेळोवपाक फावो तो वेळ मेळना। सरकारान तो वेळ रातचे 11 मेरेन करचो। तशेंच म्हारगाय वाडिल्ल्यान चित्रांक प्राइज म्हण दिल्ले पैसे खूप कमी आसात ते सरकारान वाडोवचे अशी मागणी कपिलेश्वरीचो कलाकार किशन नायकान केल्या। राज्यात शिगम्याचे वारे घोळपाक लागला। वचत थंय शिगम्याची तयारी पळोवपाक मेळटा। फोंडा कपिलेश्वरीच्या श्री गजानन कला मंडळाच्या वांगड्यांनी रामायणाचेर आधारित शिगम्याची चित्रा करपाक सुरुवात केल्या। आयकात कलाकार किशन नायकान दिल्ली अधिक माहिती। आमकां फ्लोट करपाक लागल्यात कमीत कमी 15 वर्सां जाली आणि आमी चडशे रामायणाची स्टोरी प्रमाणे चित्र तयार करतात। आणि तितून भितर आमी मागता की खूप वर्सां जाली फ्लोटाची जी प्राइस आसा पळय ती खूप कमी आसा। हांव मागता गव्हर्नमेंटा कडेन ती प्राइस आतां ती भरपूर वाडोवची म्हणून, कित्याक आतां म्हारगाई खूप वाडलेली आसा। आणि दुसरी गजाल म्हणल्यार फ्लोटाचे जे पयशे बी आसा पळय प्राइजांचे ते खूप लेट मेळटा, ते बेगीन मेळचे म्हणून। कारण गाडयो बी भाडे हाडलेले आसा, जनरेटर बी तांकां रोखडे कॅश दिवचे पडटा, ते लोक रावना ते लागून। आणि दुसरो आमचो खर्च आसता खाणे जेवणाचो, तांकां आमकां खूप पयशांची गरज आसता। तेन्ना मागता गव्हर्नमेंटा कडेन जाता तितले आमकां 1 म्हयनो भितर पयशे बेगीन दिवचे। हांव सरकाराक मागता की तो टायम तो 10 दवरला पळय तो मातसो वाडोवचो। कारण पोरूंची गजाल म्हण सांगपा म्हणल्यार खूप लेट जाता। रोमटामे जे आसता पळय ते खूप टायम काडटा आणि रोमटामे चड आसता असले कारणान ते तितले शक्य ना तो टायम पावपाचो ना। हांव सरकाराक मागता कमीत कमी 11 तरी तो टायम दवरचो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, श्वेता गांवकर आणि मनीषा जाधव।